आम्ही आता इथले होते वांगा वर्ष काढल्या म्हणजे काहीच नाही झाले म्हणजे 40 वर्ष. तुमच्या पंचायती पासून कसा म्हणतात त्यांच्यान तुमका घेऊन मिटिंग घेतलेली कॉमन मिटिंग काय ना आम्ही त्यांना पंचायतीवर सांगले आमच्या ते सांगता तुम्ही आता जायला तुमच्याकडे जरा तुम्ही तुमच्या पंचायतीला बसून बाजार करा बसा ना तुमचे मार्केटाचे काय ना आणि थोडीशी सांगता पण पंचायत कोणाची आम्हाला ती सांगता आम्ही पंचायतीची येईल आम्ही ते वर्षी थोडीशी येऊन पळय ना ही सांगता ती आमची पंचायत तुम्ही किती बघू शकता अशी सांगतात म्हणून ते हांगा येता जाल्यार ते येऊन येणार घेतात आम्ही सांगलेले कितें आयज चाललेले केन्नाच आमकां कांय कांय म्हणली ना हे आयकना न्हू ती आमची पंचायत काय कितें आणि आमचे आम्ही किती आधी उदरलो ना हांगाच चलना रे सकयल आसतना आमी बरें बरें गिरेक करताली सगळे बांधलेली आता त्यांच्यानी हे केले रूम बांधले त्यांची जागा घेतली त्यांनी तो भरपूर गिरेक असते हांगाच गिरेक ना माझ्या सगळे लोक भायले येऊन सगळं करून वयता पूण आमकां हांगा गिरेक ना आता वयतले या पंचायतीन जेन्ना हे करता ऑफ आहेस ते आता कदंबाच्या अंडर का कोणाक दिला हे सगळे दिले पंचायती दिले शॉपां दिली शॉपा प्रॉमिस केल्या रे ह्या फुडें धाकते ही आता कोणीच हा घेतल्या हे ऑप्शन जाले ही ऑप्शन घाल्ली रे पण आतां कितें कदंबाकडे कितें हे केलां 10 शॉपांक काय घातलं 10 शॉपांक मोहित रे मोहित 10 शॉपां पंचायती हॅलो ते मायग्रेन आसता तांकां गेलो तो सकल एकटा हांगा फाटी चालू आम्ही आता माशेलान बाजारान आहात तुम्ही ऐकलं आसतलें हांगा जे फ्लावर वेंडर्स आसा फुलांकारां आसा आमचे तेंचे प्रश्न कितें आसा आनी तेंचे इशू जो आसा तो अजून मेरेन सॉल्व जाल्लो ना आमी आतां जे हांगा शेडीन आसा ते कदंबा हांगा बस स्टँड आसा आनी कदंबा बस स्टँडाकूच तेकोन हांगा मार्केट कशें एक बांदलेलें आहा आनी तें मार्केट पंचायतीक हँड ओवर केल्लें आहा आमच्या फाटल्यान जे तुमी पळयताले सगळे जे तुमी वयर वयर एक टेरस हें पळयता पळय तितून सगळ्याक तेंचे एक मिटर आसली 1 मिटरचे तांकां हें दिलां
तांकां स्पेस दिला सगळ्यांक आपलो धंदो करपाक आनी तांकां बिजनस करपाक. आतां प्रॉब्लम असो हांगा की हांगा गिरायक जायना हे कारणान मॅक्झिमम जे कोण वेंडर्स आसा ते खंय खंय मदीं आपणाक जागो मेळटा थंय सकयल बसता आनी खंय बसता आनी रस्त्यार बसता आनी अशें चल्लां. आनी हांगा ह्या मार्केटान कोण येना. आतां फक्त हांगा जी आहा ती फक्त फुलांकारां. हांगा फिश वेंडर तांकांय जागो दिल्लो तांकांय गिरायक जायना म्हणून ते सकयल गेले. हांगा बाकीचे फ्रुट्स वेंडर आसा, व्हेजिटेबल वेंडर हांगा सगळ्यांक जागो दिला. पूण हे मार्केटाचें जे स्ट्रक्चर आसा ते स्ट्रक्चर जर पळयत आमी जाल्यार ते स्ट्रक्चर कोणें तकली लायला, कोण तो इंजिनियर, कोण तो आर्किटेक्ट, तेचेर एक क्वेश्चन मार्क येता की तो खरोच शिकलेलो आहा काय कोणें तरी गोण्यान हें तयार केला काय म्हणून. कित्याक हें जेन्ना बांदलां तेन्ना जशें तुम्ही पळयत जाल्यार आमच्या सान अंद्रेन जेन्ना बांबोळे सेंटाक्रूजचे एक हे पडटा एरिया पडटा GMC कडेन, ते GMC कडेन जशे गाडे बांदला एक मिटरचे जे गाडे बांदला विदावट व्हेंटिलेशन, विदावट फेसिंग, विदावट उबे रावपाक जागो सुद्दां ना अशे जे गाडे बांदला. आनी तेका लागून लोकांक वेंडरांक भायर वचचें पडटा. जशे दोनापॉल जेटीचेर गाडे हे बांदलेले आसा, शॉपां बांदलेलीं आसा. एकाच एक गूड काय बांदला, भितर 4 जाणांक स्पेस केला, उबो रावपाक पासून जागो ना. सिमिलर वेन सरकार हो टॅक्स पेयराचो पयसो असोच वेस्ट करीत आहा. आतां हांगा सुद्दां सेम जाला. हांगाय तशेंच जागो तांकां दिल्लो एलोकेट केल्लो. पूण तो जागो जो अलॉट केला पळय थंयसर तांकां बसून धंदो करतले म्हणून कांय हें ना. आतां कित्याक थंय धंदो करिना हेका लागून हेंची अजून मेरेन मिटींग जाल्ली ना सारकी. तांकां तेंच्या कडेन डिस्कशन जाल्लें ना. आनी हें कितें हांगा एक सेंटर एक माशेलांतलें हें आसल्या कारणान हांगा की ह्या सायडीच्या गांवांतले सुद्दां लोक हांगा कुंभारजुवे जे आसता, हांगा दुसरे कांदोळाचे आसतले, दुसरे पंचायतींतले आसतले, आमचे खुबशे गोंयकार हांगा आसात. पूण त्या गोंयकारांक वांगडा घेवन तेंचो प्रश्नांचो सुटावो करपाचो आजून पर्यंत आमदारानूय प्रयत्न करूंक ना, पंचायतीनूय प्रयत्न करूंक ना आनी कोणेच प्रयत्न करूंक ना. तेंचे डिफिकल्टीज कितें आहा, तेंचे प्रॉब्लम्स कितें आहा हे कोण आयकपाक शिकिना. आतां ते जर पंचायतीन गेले जाल्यार पंचायत तांकां डायरेक्ट सांगता जर तुमकां गिरायक जायना तुमी चला घरा बसा. आतां ती 30-40 वर्सां हांगा बसता आनी तांकां जर गिरायक जायना जाल्यार तेचेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय. तुमी मुद्दाम तुमकां दाखयता हांगा हो जागो तुमीच पळोवपाक शकता. एका मनशाक फक्त इतलोच जागो आसा, इतलोच जाग्यान ताका स्टोरेज ना कांय ना जाल्यार ही हांगा कितें म्हणून दवरून ती धंदो करतली. हेका लागून तांकां मालूय कमी हाडचो पडटा. कित्याक सकयल ती आसली तेन्ना ती सांगता की बरें गिरायक जातालें. हांगा तांकां मालूय तांकां दवरपाक मेळना, हांगा सेफ्टी कांय ना. आनी फाटल्यान पळयत जाल्यार सगळें वेकंट आसा. म्हणजे ह्याच लोकांक लागून हांगा फुलां घातल्या तांकां फुलां व्हरपाक लोक कित्याक येतले. सो हो एक व्हडलो प्रश्न आहा जितून हे सगळे जे आमचे गोंयकार जे भाव भयणां हांगा जी आसात आनी काम करतात ते कितलीं वर्सां हांगा ती आसात जाल्यार तांकां हांगा सपोर्ट कोणाचो ना, नाजाल्यार तेंचेर विचार कोण करिना. आनी सरकाराक फक्त जाय की आमच्या गोंयकारांनी हे जागे सोडून गेल्ले सो दॅट ते जागे काडून तांकां भायल्यांक दिवपाक मेळटले. होच प्रयत्न चल्ला. तेंचे हॅरेसमेंट चल्ला, तेंचे प्रश्न कोण आयकना. आतां ह्या ही आहा ती कितलीं वर्सां हांगा फुलां विकता. कितलीं वर्सां जालीं तुका फुलां विकता. 17 वर्सां जालीं. तुमकां 17-20 वर्सां ती आतां फुलां विकता जाल्यार तेंचे प्रोटेक्शन तेंचो लायव्हलीहूड जे आसा पळय प्रोटेक्शन खंय तरी जावपाक जाय. सरकार जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा जाल्यार हे स्वयंपूर्ण गोंय कसलें ज्या जाग्यार तुमच्या इंजिनियराक, तुमच्या आर्किटेक्चराक तुम्ही जे कन्स्ट्रक्शन करता तुमकां सादें एक तांकां बसपाक लागून जागे तुमकां डिजायन करपाक जायना. हांगाय ते वयर नुस्तेकारांक वयर केले ते नुस्तेकारांक ते ट्रे वयर दवरपाक जायना, तांकां जोड लागता ती खूब भानगडी आहा. सो ताका लागून ते हांगा येना. सो हे सगळे प्रॉब्लम खंय ना खंय तरी सॉल्व जावपाक जाय. हेका लागून आमी मिनिस्टराक बरयतले, आमी पंचायती कडेन मेळटले, पंचायतीकूय विचारतले की हेंचो प्रॉब्लम अजून मेरेन कित्याक सॉल्व जावना काय म्हणून. आनी हे जर येदो व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो जर असोच जर रावलो आतां तुमी पळय वयर सगळ्याक कोयर पडला. हांगाच येतात आनी कोण कोण रातचे भियातात. ऐका ना ते पंचायत सगळे सगळे आतां म्हणजे तांकां रेस्ट रूम कॉज सुशेग घेवपाचो प्लेस कॉज जाल्लो मार्केट जालें ना. हे सगळे येवन बसतात. तेंच्यांनी सरपंचान खूब सांगले तांकां हांगा कंटाळो अशी करूं नाका म्हटल्यार ते आयकूंक जायना. हे सगळे येवन बसता. आमचे वचून आयकना ते. TC बी दवरतले हाडून, पोलीस बी दवरतले. ना पुलीस कोण दवरूंक ना. ना सो ही दादागिरी पळय आतां हे भायले येतात हांगा ते पियोन आसतले, घाटी ते लेबर करता आसतले. आनी मेन म्हटल्यार हे सिरियस हें म्हटल्यार की हांगा चडशीं सगळीं बायलां. सगळीं बायलां फाल्यां जर हेंच्यांनी पियोन कितें केलें जाल्यार ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. ती जर सांगता आनी पंचायत जर त्या रितीन एक्शन घेयना, पुलिसांक बरयना, पुलिसांक हाडिना आनी सुटावो करिना म्हणजे आयज पंचायतीची हांगा चलना.
हांगा ह्या घाटयांची दादागिरी चलता. हांगा ते घाटी येवन हांगा जाय ते करतले. हांगा वयर तुमी पळयत जाल्यार कितलो तुमकां दाखयता वयर कितलो कचरो पडला कितें पडला आनी ह्या हेचेर जी सिरियसनेस आसपाक जाय ती सिरियसनेस अजून मेरेन ना. सो आमी इतलेंच मागता ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता सरकारा कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्या लोकांक हे सगळे आमचे जे वेंडर आसा गोंयकार तांकां वांगडा घेवपाचे, तांकां वांगडा घेवन हेचेर तेंच्यांनी सुटावले प्रश्न आहा तो तेंचो सॉल्व करपाचो. कित्याक आमकां तरी दिसना की हो जो स्ट्रक्चर तुमी बांदला जो कोणूय सांगपाक शकता हो जो स्ट्रक्चर बांदला हेचेर कोण तरी धंदो करतलो ना बिजनस करतलो. हांगा जर फ्रूट वेंडर आहा तो 1.5 मिटरान कितें दवरतलो, कितले ट्रे दवरपाक शकता. एक ना दोन टायपचेच फ्रुट्स दवरपाक शकता, त्याच्यावर दवरपाक शकना. भाजी जाल्यार एक दोन तरेची भाजी दवरतलो आनी ताका काय दवरपाक मेळचें ना. आतां फुलां म्हटलें कितें तेंची व्हेरायटी चड नासता तरी पूण तांकां जागो कमी पडटा. जर फुलाकारांक कमी पडटा जाल्यार फाल्यां आतां जर सण येयलो जाल्यार तांकां जर रोजां दवरपाक जाय खंय दवरतले ते. आनी तेंचं हें म्हणणें आहा की जेन्ना सिजन जाता तेन्ना सगळे भायले येतात रस्त्यार बसतात धंदो करता आनी तांकां हांगा गिरायक येयना. सारकें मगे आई? हां सगळे भायले रस्त्यार बसतात भायले बसता कोणी येयली बसली थंयसर आनी आयकना सांगले तसो भायरूच बसतात आनी तुमकां मागीर हांगा गिरायक ना. सो ह्या लोकांनी सिजन ज्या टायमाचेर तेंचे जेन्ना तेंचे पोट चलता नाजाल्यार मेन जो इन्कम आसता तेंचो सिजनाक जो सिजनाक तेंचे पोट चलता तें पोट मारून हे भायले लोक येवन व्हरता आनी सरकार स्वयंपूर्ण 2चे गजाली करता. हे खंय तरी स्वयंपूर्ण 2.0 जो आसा हो सरकारचो फूल फेक आसा. ही खोटींपण आहा. फक्त AC कॅबिनान वचोन ना जाल्यार खंयच्या तरी मंचाचेर ना स्टेजीचेर वचोन भाशणां दिवपा पुरतीच आसा. कित्याक ज्या वाठारांनी आमी वयता गांवांनी वयता जे वेंडरां कडेन उलयता लोकां कडेन उलयता जाल्यार ते लोक स्वयंपूर्ण जाल्लेले नात. वयल्यान ते आपल्याक तुमकां ते गव्हर्मेंट जॉब ना सोदताना ते आपूण कश्ट करतात आपलो धंदो करता. तोय धंदो तुमी तांकां चलोवपाक दिना ना तोय धंदो तुमचो तुमी तेंचो राखिना. सो हे खंय ना खंय तरी एक व्हडलें एक कॉन्फ्लिक्ट आसा की बाबा हे स्वयंपूर्ण 2.0 सारकें आसा काय ना तें. आतां आमी पंचायतीनूय वयतले पंचायतीनूय तांकां जाप विचारतले की हेचेर तेंच्यांनी कितें केलां. आतां आमच्या कडेन फीश वेंडरूय येयला. भाऊ तुमकां हांगा बसपाक जागो दिलो हांगा तुमी म्हणजे बसाना कित्याक म्हणून हांगा हे हो जागो तुमचो हो जागो हांगा व्हडलो प्रॉब्लेम आमचे जे आसा ते 30-40 किलाचे आसता बरोबर. वयर व्हरतना आतां आमची भुरगीं आहा जाणटी तेंचे कडेन ते वयर व्हरपाक जावपाचें मेन म्हटल्यार मार्केटूच थंयला बांदपूच थंयला आनी आमी 40 वर्सां जालीं आतां थंय धंदो करता. थंय कसलेंच कांयच कटकट ना. म्हणजे पार्किंगेक प्रॉब्लेम ना कितें हेका ट्रॅफीक जाम जायना आनी आमकां पंचायत आमकां फाटल्यान लागले की शिफ्ट जाय आमकां. आमी कितें सांगलें आमी शिफ्ट जाता पूण तुमी सरावंडींग एरियेक जे पळय मार्केट सरावंडींग एरियेक जे नुस्तें रस्त्यार बसोन विकता इल्लीगल तांकां हाडा. बरोबर. तांकां वांगडा हाडा आमकांय वांगडा हाडा. आमी त्याच दिसा येवपाक तयार आहा म्हणून सांगलें. पूण पंचायत तुमी जालां म्हणटा मागीर तांकां हाडटा पूण तरी पूण आमी पंचायतीच्या उतराक हांगा येयले. हांगा येयले 2-3 दीस बसले म्हणल्यार पंचायतीन थंय मार्केट मोडपाक सुरवात केली. म्हाका कोणें फोन केलो बेगीन हांव ते दीस रेस्तार आसलेलो नुस्त्याक वचना हांव ते दीस घरा कडेन फोन केलो बेगीन येयलो तसोच आनी ते हाडयले. म्हाका म्हटलें कोणाक सांगून मोडटा काय म्हटलें. तो म्हणलो आपल्या सरपंचाक सांगला म्हणून. सरपंचाक सांगला म्हटल्यार राव म्हटलें सरपंचाक आपय. सरपंच मागीर येयलोच ना पूण मागीर ते उरले स्टॉप आमचे ऑलरेडी आमी स्टे हाडलेली आहा त्या मार्केटाक. आमकां शिफ्टिंगेक आमी कित्याक ऑलरेडी हें मार्केट आसा तें अजून कदंबाच्याच आसलें अजून पंचायतीच्या हेजेर जावना तें एग्रिमेंट ना काय ओके हय अजून. म्हणून फाल्यां आमी हांगा सुद्दां येयले फाल्यां आमकां कदंबाय जावंक शकता. फाल्यां तेंची शॉपां आहाय तेंची शॉपांक तांकां गिरायक जावचें ना नुस्त्याच्या वचून ते म्हणटाले तुमी चला म्हणटाले. फाल्यां आमी खंय वचपाचें फाल्यां पंचायत शेड मोडटले फाल्यां आमकां हेंवूय ना तेवूय ना. आमी आतां 40 वर्सां जालीं थंय बसता. म्हाका 30 वर्सां जालीं आनी आमची जाणटी म्हणटा आतां थंय सगळीं हांगा आतां आमी आतां रस्त्यारूय खूब जाण घेवन बसतात. सरावंडींग एरियेक खूब जाण बसता. आमकां तेंचो कांय हें ना इशू ना. फक्त कितें तुमी जर आमकां हांगा हाडटा जाल्यार तेंकाय हाडा नाल्यार आमी थंयच बसता तेंचे ते आसूं आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. ते हो जो जागो तुमकां दिला हेचे कितें हेचे इंजिनियरींग म्हणजे तुमकां कितें हे सोयीस्कर हेजे म्हणजे कितें जालें जेन्ना हे मार्केट बांदलें तें आमकां नुस्तेकारांक कांय सोय नासतना ते तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवपूच ना. कांयच ना कशें कितें करपाचें कांय ना. कांयच सांगूं ना. हे डायरेक्ट तेंच्यांनी मार्केट बांदलें. एक हे स्टेडियम कसो आहा पळयत जाल्यार
मार्केट म्हणटलो कोण आता तुम्ही फोड्या मार्केट कशा एक लेवल आसा न्ही तर एकूच हे आसा की तुम्ही जर आमकां जर हाडूंक शकता जाल्यार सगळ्यांकूच वांगडा तुम्ही हांगा पासून तुमकां गिरायक खंय आमकां कितें करता कोणूच येना कोण ना हांगा कोण ना आमी येवन बसलेले हांगा कित्याक पंचायतीक आमी उतर दिल्ले न्हू बसता म्हणून आमी बसले हांगा येवन तुमचे आता सगळे आता ही सगळी जे वेंडर आसा पळय आता तुमी आसा ती आहा सगळ्यांक घेवन तुमकां अशी मिटींग जावंक ना हेजेर डिस्कशन करपाक बाबा कशें कितें करपाचें हें कितें प्रॉब्लम आहा तुमकां इश्यूज कितें पळयल्ले तेंच्यांनी पंचायतीन आसली जाल्ली मिटींग जाल्ली सरपंचान आमकां फक्त सांगलें नुस्तेकारांची हय नुस्तेकारांचीच जाल्ली आमी तांकां एक डेट दिल्ली 13 तारीख की हांगा शिफ्ट जाता म्हणून मार्चाची 13 तारीख आमची पुजा आसली आमची वार्षिक पुजा आसता मार्केटान ती आमची 12 तारखेक पुजा जाली सोमाराक आमी म्हणटा मंगळारा शिफ्ट जाता आनी त्या दिसा आमी शिफ्ट जाले हांगा आनी तेंच्यांनी आमकां कितें दिल्लें की सांगलेलें की तुमी थंय शिफ्ट जावच्या पयलीं आमी त्या स्ट्रीट वेंडरांक थंयसून काडटले म्हणून सांगलें ते हाडूच ना खंयच्या डिपार्टमेंटान एका तेंच्यांनी लेटर कोणाकूच करूं ना खंयच्या डिपार्टमेंट ट्राफिकेक करना पुलिसेक करना हेल्थाक कोणाकूच करूं ना तरी पूण आमी उतर दिल्लें म्हणून आमी येयल्ले आमी येयले आसतना तेवटेन मार्केट मोडपाक सुरवात केली 2 दिसूच जाल्ले आमी बसपाक हांगा आतां ते पत्र कशें बेश्टे दवरले आमी तेंच्यांनी सगळें काडलेलें आतां बेश्टे आसा पत्र आता तुमचे मागणे कितें आहा आमची मागणी एकूच आमकां जर पंचायत करूंक सोदता हें काय करता जाल्यार सगळ्यांक कित्याक जेन्ना सगळे जाण हांगा बसतले लोक हांगा घेतले आनी जर आमकां हांगा दवरले आनी तेंकां जर रस्त्यार दवरले लोक रस्त्यार घेतले आनी वयतले हांगा कोण येवचे फाटीं कोण येवचे ना आतां ही पळय थंय सगळे रस्त्यार बसून ती सोंपयता तर ही बावडी आसा हांगा सणाकडे येयले तेजे कडेन तेन्ना ती रडटाली सारकी थंय सकयल कांयच ना म्हणून हेंच जायना बणीच जायना दसऱ्याक ती आसा ती बावडी आसा अशें आहा बरें आमच्या सायडीच्यान आमी पंचायतीक मेळट करिना पळोवया कितें जाता तें आनी जर जॉयंट मिटींग जाल्यार मागीर जॉयंट मिटींग दिवया सगळे वेंडरांनी ओके ओके ऐकला तुम्ही आसतले आतां की फीश वेंडरांचे प्रॉब्लम कितें आहा की आनी हे प्रॉब्लम हांगाच न्हू हे प्रॉब्लम सगळ्या वाठारांनी आसा की जो 30-40 वर्सां हांगा धंदो करता पळय तेंचो धंदो बाबड्यांचो थंयच उरलो हांगा चडशे भायले येतात रस्त्याचेर धंदो करतात जाय थंय बसतात आनी आमच्या गोंयकारांचे पोट हे मारता आनी हेतून हे म्हाका दिसना खंयच्याच राज्यान हे कोण तरी टॉलरेट करतलो म्हणून खंयचोय सरकार टॉलरेट करतलो म्हणून फक्त गोंयानूच अशें चल्लां की भायल्या लोकांक हांगा प्राधान्य मेळटा तांकां प्रेफरन्स मेळटा आनी आमचे 30-40 वर्सां ज्या लोकांनी धंदो करून लोकांची सेवा केल्ली आसा लोकांक बरो माल दिल्लो आसा आनी तुमी जाणा गोंयकार केन्ना सादेपणान फटोवपाक वचना केन्ना चिटींग करिना जाल्यार हे सगळे जे गजाली आहा पळय हे कन्सिडर ना करच्या आदी हो सरकार भायल्या लोकांक प्रमोट करीत आसा आनी ह्या लोकांचे गाराणे कोण आयकना इतली वर्सां आतां ती 30-15 वर्सां कोण 17 वर्सां कोण 30 वर्सां ते नुस्तेकार 40 वर्सां इतली वर्सां जर ते हांगा करता तांकां तेंचे घराणे आयकपाक जाय आसलें कित्याक तेंच्यांनी आयज जर गोंयचे जर धंदे सांबाळून दवरले जाल्यार ह्या लोकांनी दवरला ह्या लोकांनी हे आमच्या गोंयकारांनी जे धंदे सांबाळून दवरला गोंयची आमची आयडेंटिटी सांबाळून दवरला जाल्यार तांकां प्रोटेक्शन हें मेळपाक जाय तांकां लागून कायदो आसपाक जाय आमचे ट्रेडिशनल जे ऑक्युपेशन्स आहा ही ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन दवरपाक सरकाराचे स्कीम सुद्दां सरकारान काडलेली ती स्कीम काडल्या आनी तेंच्यांनी डब्यान मारला सो ह्या लोकांचे प्रोटेक्शनाचे सध्या कांयच ना आमी फुडल्या असेंब्लीन हे लोकांचे जे प्रश्न येतात हे प्रश्न जे आमी भोवन आतां आमी जाणून घेता आमी इतलें सांगपाक सोदता की आमी जे डिपार्टमेंटा कडेन मेमोरेंडम घालपाक जाय लेटर दिवपाक जाय ते तितलेच वयल्यान असेंब्लीनूय आमच्या आमदाराच्या थ्रू आमी ह्या लोकांचे प्रश्न आसा असेंब्लीन मांडटले कित्याक ह्या लोकांक ह्याच वाठारांत न्हू प्रत्येक वाठारांत जे आमचे वेंडर आहा तांकां प्रोटेक्शन मेळपाक जाय तेंचे धंदे आसा ते राखपाक जाय तेंचे लायवलीहूड राखपाक जाय सो दॅट तेंचे फॅमिलीज ह्या धंद्याचेर आसा तेंची भुरगीं शिकपाक आसतली तेंचे आनी कसली लोनां आसतली आनी जर तांकां अशीच आमी सोडून उडयली
की तुमचें जायना जाल्यार तुमी घरा बसाय पंचायतीक सांगपाक कांय न्हू कित्याक पंचायतवाल्यांक कमिशन मेळटा आसतलें ना जाल्यार तांकां पगार मेळटा आसतलें आनी भरपूर गजाली आहा हांगा स्क्रॅप यार्डां चलता आनी कितें चलता इल्लीगल बिल्डिंगे येतात कन्स्ट्रक्शनां येता सो तेंची सेटिंगां कितें आहा ती तांकां खबर आहा पूण ह्या लोकांचें पोट खंयना खंय तरी सारवार करपाक जाय वांटोवपाक जाय आनी एज अ RGP एज अ रिजनल पार्टी आमी आमच्या गोंयकारां वांगडा रावतले गोंयकारांक वांगडा झगडटले आनी तांकां जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन आमी उगी रावचे ना देव बरें कर फिनिश करू